दोगी सेजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोगजिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, राखणो कोंकणी हफ्त्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी सेजारा वेतांव काजारा, पायल भुरगीची रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी सेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दaijiworld शंकरच्या सर वीक्षकांक आम्ही दोघी सजाराच्या 150व्या एपिसोडाक मोगाचो स्वागत. येदोळसू मनसून केरळाक आयिल्ल्यात आमच्या मंगळूराक, आमच्या कोंकण करावळेक येवन पावला. जायत्या जाणांक आमकां पावसाचो विशेष अनुभव जाला आनी सगळी धरती थंडायेन भरला. आनी ह्या थंडायेच्या वक्ता थोडी नवी सवालां, थोड्यो नव्यो जापी, तशेंच थोड्यो कोंकणी संवसारांतल्यो खास गजाली घेवन हांव तुमचे मुखार आयलां. आनी आमी दोगी सजारा ह्या कार्यक्रमाक अशेंचे बरीच आमकां विशेष रितीन मजा दिवचे हे संस्थे जावन आसात. युनिटी हॉस्पिटल, मानसा वॉटर पार्क, रेक्सिन सेंटर, आयडियल चिकन, लाकेनीस केक हाऊस आणि वी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स हे सगळे संस्थे फाटल्या जायत्या तेंपातावन जायत्या काळातावन आमकां आमी दोगी सेजारा म्हणल्यार ह्या कार्यक्रमाक सांगात दिते आसात. आनी आमकां जायतीं कोंकणी पत्रां आसात. हांगासर ह्या एपिसोडांत ह्या कार्यक्रमांत जे कोण विजेत जाता तांकां ही पत्रां आमकां इनामां हांगासर फावीत करते आसात. आनी आज हांवें हेदूर तुमकां सांगलें 56 56 एपिसोड, ओके, 150वो एपिसोड आनी ऑलमोस्ट 60 आमी येते आसा आनी एका जुबळेवा हंता कुशीन आमी पावते आसा. फाटल्या 50 एपिसोडांनी जायतीं सवालां, एका एपिसोडाक 3 सवालां म्हळ्यार आमी कितले की सवाल आमच्या विक्षकां मुखार उचारलीं आसात. आनी जायतो विक्षक वर्ग आमच्या ह्या कार्यक्रमांत आमच्या सांगाता मेळिल्लो आसा. फकत सवालांक जापी दिवचे मात्र न्हय आसतना आमच्या कोंकणी वावरांतल्यो खास गजाल्यो आमी हांगासर केल्ल्यो आसात. जायत्या नव्या विक्षकां लागीं हांगासर उलयिल्लें आसा. आज आमी आमच्या ह्या पावशिल्ल्या काळार जायत्या रितीचे पावशिल्ल्या काळाच्यो कृशी जाती आसात, जायतीं काळ म्हणटात फळां जाती आसात. हे सगळे सांगात घालून हाच्या बराबर आमच्या ह्या खरावळेंत आमकां सदांच वळख आसच्या, आमी सदांच उपयोग करच्या थोड्या रांदवेक संबंध जाल्ल्यो तो सवाल आमी हांगासर विचारते आसा. आनी विचारतले देखून आतां पयले सवाल तुमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर. पयले सवाल आसा, कुवाळ्याचो बेल तर कचरीची कितें? कुवाळ्याचो बेल तर कचरीची कितें? 4 जाप दिल्यात. जड, वाल, बोलें, रूख. कोण उलयता? रिशल काही कामातावन. रिशल काही कामातावनी तूं सदां कॉल करताय म्हळ्यार तुमच्या घरचे आमकां कॉल करतात. नंबर आमकां आमचे तांकां रेकॉर्ड आसा. सो सांग कितें करताय तूं? शिवंत आसा. काही शिकोण आसा गे? वय वय कितें शिकता? आमी सदां विचारता हांव देखून आमकां कितें विचारचें म्हणून हांगासर कळना. कित्याक म्हळ्यार तुमी सदां कॉल करतात आनी म्हयन्याक 2 म्हयने फर्स्ट टायम केल्लें न्ही. तुमचे नंबर आमच्या हांगासर फीड जाला आमकां ऑलरेडी कळटे आसा. आन्सर दिया. बी वाल. बी वाल वाल म्हणटात गे. वय दे बरें करूं. मुखलो उलो आमच्या हांगासर संपर्काचेर आसा. हॅलो, लॅन्सन उलयता बिकारनाकट्टेतावन. लॅन्सन बिकारनाकट्टे. सांग कसो आसा आसा तूं? पावस कशें बिकारनाकट्टेन? वय सर पावस आसा सर हांगा. बरो आसा? काम करूंक कळस जाता. पावस आयल्यान काम करूंक कळस. काले काम करता तुमी? हांव टेक्निशियन सर गाडयेचे, इलेक्ट्रिशियन गाडयेचे. गाडयेचे इलेक्ट्रिशियन जाल्यार तुमकां थोडी बेटी गाडी ओपन ग्राउंडार वय 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 म्हणल्यार आमी गाडी पार्क केल्यार तुमकां इल्लें सुलभ जाता न्हय गे? वय सर आमकां हांव म्हणल्यार आमी वचून काम करचे. काही गाडी पाड जाता पळय सो वचून ते दुसरे अटेंड करचे. काले स्टार्ट जाल्यार बॅटरी डाऊन जाल्यार ना सो काले
स्टार्ट जायना जाल्यार तशें एक काय म्हणटात आपत बांदवा म्हणया तुम्ही वय रस्त्यार वय वय बंद जाता आणि ऍक्च्युअली आमी इस्कालाचे बरं सच बरं हांवें काम करता सडा वता वय कोडयार तुका राती आनी कॉल येता आसा की अशें म्हणल्यार काही येतात सर म्हणजे सर्व्हिस 24 hours असतात. वय, हांव तुमच्या दायजी वर्ल्ड बिल्डिंगाक येयला फ्लॅट अशें केलं सुमार गाडयो थोडी स्टार्ट करूंक ते खातीर बॅटरी डावन जाल्यात वय की जम्प स्टार्ट करूंक सो काले इश्यूज आसा हेडलायट्स पेटना जाल्यार ते बरं काम काले करता. असल्यार वय वय आता वय तुका मध्यान राती म्हणल्यार लेट नाईट म्हणल्यार कितल्या वरांक कॉल आयिल्ले म्हाका एक 2.5 वरां राती फांत्यार फांत्या रेडे जवळ तू कात्री पार्का गेलाय टुरिस्ट बस वय वय ते केरळाची भुरगीं ताणी याच्या खातीर गाडी पाड जाली सो राती वचून हांवें अटेंड केली एमर्जन्सी खातीर रिक्वेस्ट केल्ली आज वय लॅन्सम तुका काल म्हणटा एक सलाम म्हणटा एक सॅल्यूट म्हणटा कित्याक म्हळ्यार मध्यान राती 2 वरांक 2.5 वरांक खंय मध्या रस्त्यार म्हाका म्हळ्यार थोडी टेक्निशियन म्हजे नंबर दितात आर बात पेले ती गुडले अरे कॉल म्हणले अरे अटेंड म्हण पेर म्हणून वय नाही तो म्हळ्यार म्हणजे पाचशे थोडे वय सो हांवें वचून अटेंड करता वय तूं कशें एका मनशाक भलायके संबंद धाकटेर कितलो गरजेचो की ताच्यान पळयणाऱ्यांक तूं अति गरजेचो मनीस वय सर तशें चिंतेत वय वय तुका परत एक फावटी हांव काल म्हणटा तुज्या ह्या सेवेक देव बरें कर म्हणटा तुका अभिनंदन पाठयता तुका सलाम म्हणटा आतां आमच्या सवालाक जाप कितें ते ऑप्शन बी वाल म्हूण चिंता सर हांव ऑप्शन बी वाल म्हण चिंताय न्ही गे वय सर वय ओके सारकी जाप गी या सूख जाप गी म्हणून थोड्या वेळान कळटलें आमचे कार्यक्रम पळयत राव जायते देव बरें कर सर थँक्यू सर देव बरें करूं मुखलो उलो आमच्या हांगासर तयार जाला हॅलो नांव सांगा तुमचें क्रिस्तीन गी वय वय क्रिस्तीन खंय ताणू मंजेश्वर मंजेश्वर ताणू मंजेश्वर तुमकां थंयसर एक केबल नेटवर्कांत दायजीवर्ल्ड टीव्ही थोड्यांक मेळना म्हणून एक कंप्लेंट आसली तुमकां मेळटा गी आमकां मेळना आमकांय मेळना म्हज्या नातवाचें फोन तुम्ही फोनार पळोवन आतां कॉल करतात आनी जाता जायते ते टेक्निकल थोडे इश्यू आसात हांव चिंता एक 2 हप्त्या भितर तुमकां तुमच्या एरियांत हांव चिंता एक 20,000 घरांक टीव्ही दायजीवर्ल्ड टीव्ही मेळना म्हणलें एक आमकां एक गजाल कळोन आयल्या आनी थोडे टेक्निकल थंयसर लोकल स्थली जावन थोड्यो गजाली आसात तो आमी तुर्तान आमी सारके करतलो आनी एक 2 हप्त्या भितर तुमकां सगळ्यांक दायजीवर्ल्ड टीव्ही मेळटा जायते सदांय तुमी दायजीवर्ल्ड टीव्ही पळयचे आनी अशें मोबायलार पळयले बरेच मुखार टीव्हीर पळयचे ओके आतां म्हाका सांगा जाप सांगा वाल बी वाल म्हणटात न्ही तुमी कसरे पान म्हळ्यार कसर अशें पानपोड खातात की तुमी आमी काय ना आमी पळयला आनी हांगा तर नासा इल्लें कर नासात न्ही आमच्या म्हळ्यार आमी तिशेलो आसता पळय आमकां कसरेची कृशी म्हळ्यार ती विशेष ऐश्वर्य म्हणटा घरांत ऐश्वर्य आसलें बरी वय तशें ओके देव बरें करूं क्रिस्तीन बाई देव बरें करूं मुखलो उलो हांगासर तयार आसा तुमचें नांव सांगा म्हाका म्हणजे विल्फी कुप्पे पदार्थान कुप्पे पदार्थान विल्फीन कितले तेंपा पयले कॉल केला हिंगी कोरोना फर्स्ट टायम म्हळ्यार आज पळय आज मुस्तू काल म्हणटा नव्या कॉलरांक म्हळ्यार आमचे निरंतर कॉल करचे सदां कॉल करचे आनी इल्लो एक अवकाश दुसऱ्यांक करून दिल्यार नव्यांक कॉल मेळटा न्ही गी आनी विल्फी आबू तूं सदां ट्राय करता आसा कोणा न्ही गी ट्राय करता आसतना पूण आज तुका कॉल मेळ्ळें घरा कृषी आनी काय आसा गी कृषी ना हा पूण कुप्पे पदाचो गांव कृषी आसो गांव विशेष रितीन सो तुका हें पुरो कळीत आसा कुवाळ असो बेल कळीत आसा कसरीचे कितें म्हणून कळीत आसा तुका वय आतां जाप सांग आमकां आतां बी वाल वय कचरीचे काल म्हणटात कचरीची कितें म्हणून विचारल्यार तूं वाल म्हणली जाप दिताय न्ही गी बी ऑप्शन ओके देव बरें करूं विल्फी आबू सदां कॉल करता राव देव बरें करूं नांव सांगा तुमचें जियन्ना डिसोजा फजीर वियन्ना गी जियन्ना जियन्ना फजीर न्ही गी वय फजीरांत आतां कसो आसा पावस हांगा कोडयालांत एक 10 मिनटां पयलीं शिरंदरीचो पावस वतलो आनी आतां हांगा ह्या साधन परवप्रांत स्टार्ट जालो न्ही पूण सडवत आमी म्हज्या काळार हांव ल्हान आसतना जुनाचो पावस म्हळ्यार तो पयलो हप्तो आसा पळय तो आमकां भायर वचूंक जाय ब्रेक दिनासलो कठीण पावस येतलो आनी ब्रेक मेळनासलें पूण आतां तशें न्ही आतां पावस एक 15 मिनटां येता मागीर एक 2 घंटे पावस येना न्ही गी वय आतां मदें वत पडटा आनी पावस येयल्यार कठीण दगी आसा तितलें आमकां हिवान आंगकुडचें बरें जायना न्ही गी वय जायना दग जाता भायल्यान पावस येयल्यार भितर दग जाता आनी तुमकां फजीर तेन्ना म्हळ्यार इल्लें काल म्हणटात गुडे दोंगर ते रातची सुवात थंय तुमकां पावस येता आसतना दग आसता थोडे फावटी वय न्ही गे
सडाव तो कॉन्क्रीटाच्या म्हणल्यार कॉन्क्रिटीकरण म्हणून जावन बिल्डींग आनी परत जावन सगळें काय म्हणटात त्या भायर वाहनाचे कार्बन डायऑक्सायड भायर सोडचेत आनी सगळें आमचें हवामान बदलून गेलां न्ही गे ह्या बदलून वता आसतना आमकां मदें मदें हे सगळें उडास आदलें सगळें उडास करचे खातीर आमचो प्रवीण तावरो आमकां विविध सावळां तयार कर दिता आनी हांव ताणें कुवाल्याचो बेळ तर कसरीची कितें म्हणून विचारलां कितें जाप दितात वाल कसरीची वाल म्हणटात न्ही गे वय वय ओके देव बरें करूं जियाना बाई उलो हांगासर आसा हॅलो निशल खंय ताव न्हू निशलान कितले फावटी कॉल केला हाच्या पयलें फर्स्ट टायम गे तुका अभिनंदन फर्स्ट टायम तुका कॉल मेळ्ळें दैजी वर्ल्ड आमी दोगी सदारा कार्यक्रमाचे थँक्यू शिकता गे तूं वय सर MBA करते आसा गे खंय सर कोड्याला सिटी घेता की तिशीन करताय सिटी घेताय कोड्याला येताय न्ही गे आणि आता पावसानी येता आसतना आमकां आमच्या काय म्हणटात आमी सडाव संजे राता एक पळोवची एक सवय आसा कितें म्हळ्यार फाल्यां रेड अलर्ट रजे आसा गी म्हणून तुका तशें बघता गी फाल्यां रेड अलर्ट आसतना रजे मेळाची म्हणून बघता गी पहिले बघताले आता बघा ना कित्याक म्हळ्यार तांतू सकयल येता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बरयता धाकट्या भुरग्यांक मात्र रजा कॉलेजच्या भुरग्यांक रजा ना म्हण न्ही गे सो तुमकां पावस येयल्यार थंयसर कॉलेजीक वचोंक आसता आतां जाप कितें म्हणटात बी वाल म्हणटात गे कसर पळयल्या गे तुमी तुमगेर आसा न्ही की सो तुमकां तें सारकी जाप कळीत आसा पूण थोड्या फावटी काळां जाता म्हळ्यार आमकां कळीत आसचे विशयच आमच्या दोळ्या मुखार आसचे विशयच थोड्या फावटी रॉंग जातात देखून आतां जागृत करीची आतां नेक्स्ट सेकंड रावंडाक आन्सर येता आसतना तें रॉंग जावंक की पुरो म्हाका गुर्तू ना ओके ओके देव बरें करूं आतां आमकां आज विशेश म्हळ्यार आतां कितलीं कॉलां आयिल्लीं तातूंत एकलें दोगां सोडल्यार उरलीं पुरा 9 कॉलरांनी उलयता आसतना आमकां कशें संतोश जाता आमकां आमच्या आदल्या कॉलरांनी उलयतना संतोश जाता सदांच्या कॉलरांनी उलयतना संतोश जाता नव्या कॉलर्सांनी उलयतना संतोश जाता पूण नव्या कॉलरांक तांकां जावचो संतोश आसा पळय ताका एक आमी आस्पाद करून दिवची आनी आज आमकां जायत्यो गजाली हांगासर उलोवंक साद जाल्या आनी आतां पयलो हंत आमी दोगी सजारा कार्याचो हांगासर आखेर जावन येता आखेर जावन येवच्या आखेर करच्या पयलें हर्षींचे बरीस हप्त्याचे सवाल कितें म्हणलें पळोवन येवया हप्त्याचे सवाल आसा बांयचे कांटे तर ताळे आसो कितें सांकोव बांद पंपाळें काटापणी बांयचे कांटे तर तळे आसो डॅश 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 सांकोव बांद काटापणी आनी पंपाले ही 4 हांगासर जाप 4 आन्सर हांगासर दिल्ले आसात तुमकां खंयची जाप सारके कळीत आसा ती तुमी 9380043073 हाका तुमी तुरंत आज या फाल्यां भितर तुमी व्हॉट्सअप करचे आनी ह्या कार्यक्रमा विशयी तुमकां कितें सर्तीक सांगूंक आसा कितें माहिती तुमकां कळीत आसची शेअर करूंक आसा तो तुमी praveen@daijiworld.com हाकासर तुमी ईमेल करियेत या 9980184340 ह्या नंबराक प्रवीणाक डायरेक्ट तुमकां संपर्क करूंक साज जाता पयल्या हंताचेर आमी तुमकां एक हांगासर सवाल विचारलें आसा आनी जायत्या जाणांनी आमकां जाप दिवंक आमकां प्रयत्न केल्लें आसा आनी त्या भायर आमकां जायत्या नव्या कॉलरांनी हांगासर आमकां उलो केल्लो आसा आनी आतां पयल्या सवालाक जाप कितें म्हणलें पळोवन येवया कुवाल्याचो बेळ तर कसरीची कितें कुवाल्याचो बेळ तर कसरीची कितें सारकी जाप आसली वाल म्हणली सो वाल म्हणलें जाप म्हणली जाप कोणें पुरा दिल्या तांची नांवां आमी हांगासर लाकी बावलाक घाल्ली आसात सो परत एक फावटी ह्या सवालाक जाप दिल्ल्या सर्वांक अभिनंदन पाठयता आदल्या हप्त्यांत एक व्हॉट्सअप सवाल तुमचे लागीं विचारलें आसा आनी जायत्यांनी आमकां विशेश रितीन आमकां ह्या स्पर्धांत पात्र घेवन जापी धाडिल्ले आसात आनी त्या सवालाची जाप कितें म्हणलें कळोवंक तुमकां एक क्युरियोसिटी आसतली तुमकां आतुराय आसतली सवाल आनी जाप आतां तुमच्या मुखार बागलार कित्याक उबो येता साडू आपयता देडा शहराची लाडू डॅश 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 साडू दिता म्हणटा तो जाप आसा तिळाचे लाडू दिता म्हणटा देडा शहराचे लाडू म्हळ्यार तिळाचे लाडू साडू दिता म्हणटा सो जायत्या जाणांनी आमकां सारकी जाप दिल्ली आसा आनी आमी विसरून कान म्हळ्यार जायत्या जाणांनी सारकी जाप दितना आमकां थोड्यांक मात्र इनाम दिवंक जाता सो आमी परत आमकां थंयसर फिल्टर करून विसरून कान आमी थोड्यांक इनाम दिल्लें आसा आनी इनामां जोडिल्लीं नांवां हे परी आसात मार्सलीन मेंडोन्सा ताकोडे हिका नमन बाळक जेजूचें वर्गणी मेळटा फ्लेवी सिक्वेरा कलराय हिका दैवीक अमृत
पत्राची वर्गणी मेळटा. फ्रेडरिक डिसोजा सकलेशपूर हाका रकनो पत्राची वर्गणी मेळटा. ज्योती रॉड्रिगस कलराई हिका उजवाड पत्राची वर्गणी मेळटा. रिचल कुएलो गुरपूर हिका आमचो संदेश पत्राची वर्गणी इनाम जावन मेळटा. जेनिफर लोबो मोगरनाड हिका आमच्या फ्लेवी टिचराची फ्लेवी आल्बक पुत्तूर हिने कोंकणीक अनुवाद केल्लो बूक आसा एक रेगिस्तानांतले फूल म्हणल्यार हाचें मूल आसा वारिस डेरी हो बूक इनाम जावन मेळटा. ताचे उपरांत विन्सेंट लोबो नारावी हाका मुजसू स्टॅनी बेलासो एक काणी पुंजो मोठ्या काणयांचो बूक इनाम जावन मेळटा. तशेंच विनिता रेनिटा वास फर्ला बंटवाल हिका सेवाक म्हयन्याले इनाम जावन मेळटा. सो इनाम जोडिल्ल्या सर्व आमच्या स्पर्धिकांक आमच्या ह्या कार्याक सदांच आमकां पाठीमध्ये आमच्या हें कार्य पळोवन जापी आमकां वॉट्सॅप मुखाद्दरच्या सर्व विजेतांक आनी बगतल्या सर्वांक अभिनंदन पठयता. आनी आमी अशेंच सावळांची शिंकळ मुखार वेते आसता आसतना आयच्या ह्या कार्यक्रमाचे दुसरे सवाल कितें म्हणल्यार आमी आतां टीव्ही स्क्रिनाचेर पळोवन येवया. लाटीचें उदक ओडूंक कळमेंतेर उदक शिंपूंक डॅश 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 म्हळ्यार उदक शिंपूंक कितें म्हणून ती 4 जापी दिल्ल्यो आसात. कोळसो बालदी चेंबू करलें. लाटीचें उदक म्हळ्यार आतां बारीक कश्ट आतांच्या दिसांनी हें पळोवंक मेळना पूण आदीं एक 80सांत 70सांत म्हळ्यार 70व्या 60व्या त्या दशकांनी आमच्या ह्या करावळ्यांत आमच्या हळ्ळ्यांनी आमच्या गाद्यांनी आमच्या सागोळीकरच्या प्रदेशांनी ही लाट म्हळ्यार लाटीचें उदक ओडचें म्हणजे एक 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 वेवस्था आसली आनी तातूंत थंयसर गाद्याक एका बांयन तावन एका तळ्या तावन उदक काय म्हणटात लाटचें उदक काडचें आसलें कारण तें दुसऱ्या जाग्याक थंयसर ताची सरबराई करची आसली. लाटीचें उदक ओडूंक कळमें म्हणटलें तें वरच्या त्या काय म्हणटात त्या वस्तूक ते उपयोग करचे वस्तूक कळमें म्हणटलें. तर उदक शिंपूंक एक वस्तू एक तयार आसतली आनी ती वस्त कितें म्हणून तुमी आमकां जापी मुखार सांगूंक आसा. उलो आमच्या हांगासर जाप दिवंक तयार आसा. हॅलो हांव जेसिंता पेरमन उलयतां. जसिंता प्रमाण जसिंता बाई तू कॉल करता आमकां रेग्युलर ना करना गे म्हाका आज फर्स्ट टाइम मेळचें. अभिनंदन तुका काँग्रेट्स खुशी जाली तुका फर्स्ट टाइम म्हूण आयकता म्हाका मस्त खुशी जाली. आज फर्स्ट टाइम मस्त बिडी केलें म्हाका मेळोंक मेळना ते कित्याक थोडे फाटी म्हळ्यार कॉल केल्लीच करता तिंत ट्राय करता आसतात सो तुमकां मेळना नव्यांक. आज ती पुरा बसल्यांत सांगाता सक्कड घरा मुखार बसल्यांत आनी आज तुमकां नव्यांक अवकाश करून दिता आसात. सो तुमकां कितें बघता फर्स्ट टाइम कॉल मेळटा आसतना म्हाका खुशी जाली न्ही गे. सदांय तू ट्राय करता आसता डीजे म्हणून बघता आसता न्ही गे सदांय. तुका थोडी फाटी तुका गुत्ताच चान्सर असतात आज जालें म्हणून बघता तुका न्ही गे. आणि लाटी आनी पळयलां गे तुवें पयलें लाटीचें उदक तुका कळीत आसा न्ही. हांव काजार जावन आयिल्ल्या वेळार हांगा मायांनी पुरा मावांनी पुरा लाटीची उदक नासली वय न्ही गे. पळयला आनी तुवें लाटीचें उदक म्हळ्यार तांकां कुमो केल्ली आसा गी. कुमो करूंक म्हाका जावना सोडूं ना गी नाका करता. वय 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 थोडे मलगाडी आसतात म्हळ्यार आमी करता तुमी करचे नाका म्हणचे आसात न्ही गी. पूण तुका उदक शिंपूंक ती वापरची वस्त कितें म्हूण कळीत आसा पुरो न्ही गी. कितें म्हण सांगता आन्सर आतां जाप कितें म्हणटाय लाटीचें उदक ओडून करलें म्हणटाय गे. पळयलां गे थोडे फाटी काल जाता म्हळ्यार थोडे फाटी हे शब्द आमी सांगचे आसात पळय ते आमकां आयकोवचे एक शब्द आसता म्हळ्यार प्रचलितांत एक शब्द आसतात आनी ताका एक तांत्रीक शब्द म्हणटात एक काय म्हणटात एक मूळ शब्द आसता पळय तसो तो दुसरोच आसता. थोडे फाटी ते गांव बदलतना प्रदेश बदलता आसतना बोली बदलतना चेंज जावचे आसतात. वय सो तुका खरें ते सारकें कळीत आसा. ओके ओके जसिंता बाई मस्त खुशी जाली तुवें पयले फाटी तुका कॉल लागलें. सो तूं सदांय आमचे कार्यक्रम पळयते आसाय मुखार अशेंच पळयत राव जायते. देव बरें करूं जसिंता बाई. मुखलो उलो हांगासर तयार आसा. हॅलो नांव सांगतात गे तुमचें नांव सांगा. ग्लॅडीस बाई आंजलोर. ग्लॅडीस बाई फर्स्ट टाइम कॉल करचें केलां गे. सो पयले म्हाका कितलो थेंब जालो तुवें ह्या कार्यक्रमाक उलो करन.
कॉल करणे होय कितलो तेम जालो कॉल करण्याचं 1-2 महिने पहिले गेला 2 महिने पहिले गेला सो 2 महिने पहिले केल्यार परत करीत काय प्रॉब्लेम ना कित्याक म्हळ्यार एक प्रोग्रामाक पळयत आसतना म्हाका आन्सर कळीत आसा रप्पय कॉल करून आन्सर दिया म्हणून बघता न्ही गे होय आणि तुम्ही मुलं आणि अंजलीवरचे सगळी या तुम्ही दुसऱ्या कोणाचे कुळार तुमचे कोणाचे असले नाही सो सिटीक लागीच आसल्यात पहिले तुम्ही सो आता लाटीचे उदक काय ओडचे पळय लागी या तुम्ही ओडलांगी ओडलागी ते खुशी जाता तो काळ तो काळ आता ना आता इतली तांत्रिकता आयल्या आदले पुरा उडा जाऊन गेला नाही आणि आताच्या भुरग्यांक सांगल्यार समजता की तुम्ही सांगचे प्रयत्न केला गे पयल्या अशें उदक काडटल्या तशें उदक काडटल्या म्हणून वय वय आता जाप कितें म्हणटात करलेंच म्हणटात तुमी न्ही गे ओके 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 नो प्रॉब्लेम ओके खुशी जाली देव बरें करूंक लेडीज बाय ओके ओके खुशी जाता नवीस कॉलर आमकां नवेस उल्यांक सर उलयत आसतना कित्याक म्हळ्यार जायते दीस आतां ते राखण आसले सो आज तांकां फोन मेळटा आसा आनी आज आमचे रेग्युलर कॉल करच्यांनी एक आमकां मस्त एक उपकार केला आज ती कोणी कॉल करतना आनी हांवें सुरयर्स केल्ल्या त्या विनंतेक लागून आज ती सगळी टी व्ही मुखार बसून आमचे कार्यक्रम पळयत आसात सर आसले आमच्या रेग्युलर कॉलरांक हांव प्रत्येक रितीन देव बरें कर म्हणटा तुमचो सहकार अशेंच आमकां आसूं दी तुमी आमचे मनीस आमचे खास मनीस आमकां जाय आतां मुखलो उलो आमचे तयार आसा हॅलो हांव वामन जेता एरन एरन गी वय 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 एरन कितें करताय हांव हॉटेल उद्यम चलयता मंदिरान काल चलयताय हॉटेल उद्यम वयता वय तशें पावसान आनी कशें आसा आमकां आमचे कॉलेज बिझनेस आसा इंजिनियरींग कॉलेज तुमकां जाता तुमकां रजा मेळना न्ही भुरग्यांक तरी रजा मेळल्यार आमकां रजा मेळटा तशें न्ही गे ओके घरा कोण बरो आसा तुमच्या हांव आसा मम्मी मागीर मिस्टर भुरगीं वय तुमी मुळान वामनजूर सुगी या उपरांत वामनजूर येवन ते रावल्ले ना 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 आमी पयले तर वामन जेता आज आडानी पुरा वामन तुमच्या आज्याला आनी परत वामनजूर न्ही वामनजूर आतां हायवे आनी परत आयिल्ल्या उपरांत हायवे जावन येयलो आमचे हॉटेल बोडयेन पडलो वय न्ही गे पूण आतां एक सिटी बरीच जाला वामनजूर पयलींचे वामनजूर आनी अप्रूप मूड भितर येता म्हणून कोडयाल एमच्याक म्हयन्याक एक पटी कोडयाल एमच्याक आनी पुरा हर एक म्हयन्याक ते चेंज जाता आसता वामन नागी म्हण कळना आमी प्रावेन तावरो शेजाराचो पडटा थंय दायजीवर्ल्ड वय 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 सो खुशी जाली आतां जाप कितें म्हणून सांगताय गे जाप डी करले म्हणटाय गे वय वय ओके ओके सो देव बरें करूं तुका जाय जाय ओके ओके मुखलो उलो हांगासर तयार आसा हॅलो अनुषा कुलशेकर अनुषा कुलशेकर अनुषा शिकताय न्ही गे वय वय कितले खंयच्या इस्कॉलाक वेताय नर्सिंग करनासा नर्सिंग खंय ते कोडयाल गी हांगासर वय मुल्लारांत गी फादर मुल्लार सांत गे ओके आनी घरा कोण आसा घरा कोण आसात तुमच्या सांगताय गी घरा दादा आसा मागीर तूं आसाय न्ही गे माय आसा ओके आनी मायन लाटीचें उदक आनी पुरा ओडलां आसतालें कित्याक म्हळ्यार कुलशेकारांनी पुरा पयलें पुरा काल म्हळ्यार मस्त बेसाय आनी पुरा आसली पळय वय ताका कळीत आसतलें न्ही तिचे लागीं आन्सर विचारलें गे तुवें दादान सांगलें दादान सांगलें दादा कळीत आसा न्ही गे सो लाटीचें उदक ओडूंक कळ मेळतर उदक शिंपोवंक कितें म्हणून आनी लाट कितें म्हणून सांगलें गे दादान विचारलें गे तुवें कितें म्हणून तुवें पळयलां गे ना हांवें पळोवना दादान एक्सप्लेन केलें गे इसारी जाल्लें तुवें नातल्यार आतां प्रोग्राम जाल्लेंच दादा कडेन इसार कशें आसलें तें कशें तांतू उदक काडटलें आनी म्हणून दादा कळीत आसतलें वय आतां जाप सांग डी करले म्हणटाय न्ही गे ओके थँक्यू अनुषा तुका थँक्यू ओके परत एक पटी जायत्या नव्या कॉलरांनी आमकां हांगासर उलो केल्लो आसा आनी आतां तुमच्या टी व्ही स्क्रिनीचेर ही हप्त्याचे सावळ परत एक पटी बांयचे कांटे तर तळ्याचो डॅश 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 सांकोव बांद पंपालें कट्टापणी 4 जापी हांगासर दिल्यात
तुमकां कितें सारकी जाप कळीत आसा ती तुमी हांगासर आमचे WhatsApp नंबर आसा 9380043073 हाका तुमी जाता तितले बेगी तुमी तुमची जाप धाडची आनी विजेत कोण म्हणून आमी येवच्या हप्त्यांत तुमकां हांगासर कळयतले. आतां आमी दुसऱ्या सवालाची जाप कितें म्हणलें पळोवन येवया. लाटीचें उदक ओडूंक कळमें तर उदक शिंपूंक डॅश 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 आनी सारकी जाप आसा करलें. सो करलें म्हणून कोणें सकड जाप दिल्या तांचे सगळ्यांची नांवां हांगासर लक्की बावला गेल्यात आनी अभिनंदन तांकां सारकी जाप दिल्ल्यांक अभिनंदन. तशेंच आदल्या हप्त्यांत आमची थोडी विजेतां हांगासर आयिल्लीं आसात दायजी ऑफिसाक येवन तांची इनामां ती हांगा तावन व्हरून गेल्लीं आसात. सो तांकांय आमी एक मान पाठोवंक आशेतां आनी तांची तस्वीरी हांगासर आमी डिस्प्ले करूंक आशेतां. सो आदल्या हप्त्यांत हांगासर आयिल्लीं कोण ते आतां आमी पळोवन येवया. आयिल्ल्याक प्रत्येक जण आमचे एक दायजी ऑफिस हांगासर विजीट करता आसतना इनाम व्हरूंक मात्र येवचें मात्र न्हय. हांगासर दायजी ऑफिसाक येवन आमचे सांगाता उलोवन आमचे सांगाता बसोवन संतोश आमचे सांगाता वांटून घेतल्या खातीर ह्या सर विजेतांक हांव अभिनंदन पाठयतां. आनी चड गळाय करिना चडीत विशय हांव उपरांत सांगतलो. ताचे पयलें आयच्या ह्या वांट्याचें 11वें सवाल कितें म्हणलें टीव्ही स्क्रिनाचेर पळोवन येवया. वय 11वें सवाल अशें आसा बेनशीचें बोलें तर काजूरासो कितें डॅश डॅश डॅश. बेनशीचें बोलें तर काजूरासो डॅश डॅश डॅश. रूख माड जड या वाल. 4 जापी आसात. रूख माड जड या वाल. बेन्सी पाडी म्हणटा आमी आनी आतां काल म्हणटा पावस पडटा तेन्ना बेन्सां आमकां मस्त मोगाचें. आदल्या काळार आमी सगळीं गुड्याक आनी वेतल्या रानाक वेतल्या आनी पावसाच्या पयल्या पावसाक जावची ती बेन्सां आसात आनी ती खातल्या खाल्ल्या उपरांत सगळें तोंड आमचें तें एक निलश्या रंगाक येता आनी तें आमकां एक विशेश दादूचकाय तेंचर दितली. जें कोणें ही बेन्सां ताची रूच साकला तांकां तें कळीत आसा आनी भुरग्यांनी सगळें सांगाता एक पंगड जावन गुड्याक वयचें रानाक वयचें आनी पावसाच्या उदकांत खेळचें आनी अर्दो भिरभिरो पावस येता तेन्ना धांवून येवचें. हे सगळ्यो यादी आमकां ह्या पावसिल्या काळार परत परत येता आसात आनी एका सूक्त म्हणले बरी आमच्या प्रवीण तावरोन सवालां तयार केल्लीं आसात. सो आतां पयलो उलो आमच्या सांगाता आसा ह्या सवालाक जाप दिवंक. नांव सांगा तुमचें. म्हजें नांव एलिस बिरेरा. एलिस बिरेरा. एलिस बाय खंय तावन कॉल करताय. हांव कारकोळतावन. कारकोळतावन कॉल करताय न्ही. कारकोळ आतां पावस कसो आसा. पावस आज एक फावटी आयलो मागीर आतां ना पावस आतां. वय पयलोसो पावस आनी आतांचो पावस एक तुका कितें व्यत्यास बगता. वय मस्त डिफरन्स आसा सर. मस्त डिफरन्स आसा न्ही गे. वय पयलें पावस वय पयलो एक फावटी पावस लागल्यार तो केदाला सुट्टा केदाला आसोर पडटा म्हणून रगता आसलें न्ही गे. वय वय वय. आतां पावस कसो म्हळ्यार सकाळीं भुरग्यांक इस्कोलाक धाडूंक येताना एक फावटी जोर येता उपरांत फाटी भुरगीं इस्कोलांतून घरा येताना पावस येता. पावस येता वय तशें जालां न्ही. म्हळ्यार आतां पावसाची तितली व्हडली एक काल म्हणटात एक एक आमकां पावस म्हणून पळोवंक मेळना. पावस नॉर्मल सिजन आसा एक काळ आसा त्या काळा प्रमाणे पावस येता तितलोच न्ही गे. वय वय वय. वय आनी आतां बेन्सां आनी केल्यांत गे तुवें ल्हान आसतना. बेन्सां केल्यात फादर आमी इस्कोला फादर थंय. बेन्सां रुगार बेन्सां जमुला आनी हाजे जांबळा खंयचे आशिल्ले ते खुशी जाताले न्ही गे. वय वय वय. आनी आतां आन्सर जाप कितें म्हणटाय. जाप गे. वय काजराचो रूख रूख फादर. आनी आमचें हें आसा कालें क्वेश्चन आसा बेन्शीचें बोलें तर काजूराचो रूख रूख म्हणटाय गे. वय करेक्ट सारकें न्ही गे. वय सारकें म्हण दिसता म्हाका. वय पक्का करता. वय चेंज करूंक आसा गे तुका. चेंज करचें एक अवकाश दिता म्हणल्यार कारकोळतान तुवें उलो केलाय कॉल केलाय त्या खातीर. वय वय रुकूत तूं जायत. देव बरें करूं एलिसबाई. ओके देव बरें करूं. ओके कारकोळतावन एलिसबाईन कॉल केल्लें आसा आमकां उलो केल्लो आसा. बेन्शीचें बोलें तर काजूराचो कितें आसा. काजूर म्हणटा आसतना आमी पिक्चर्स आनी पिंतुरांनी पळयलां आसूंक बरें पूण हें न्हय खाजूराचें रूख आमकां पळोवंक मेळना चडावत. आरबी गांवांनी खाजूर आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा आनी हांगासर बेन्शीची पाडी बेन्शीची बोली जायतीं आसात आनी
खरकोळ तसल्या प्रदेशांनी आता आमकां सदां म्हणले बरी ही बेंशीची पाडी बेंशीची बोली पळोवंक मेळटले. पूण काजूर आमकां पूण काजूर आमी सदांच साकला आमच्या प्रत्येक जाण आमच्या समुदायांत कोंकणी समुदायांत काजूर साकणातलो कोणी आसूं ना. कित्याक म्हळ्यार आमचे सदांच आमच्या कुटुंबांत आमच्या सैऱ्या दैऱ्यामध्ये एक या दोग जाण गल्फांत आसात आनी एक पटी गल्फांत येता आसतना एक काजूराची रिवाज पळयता आसले आनी आतांय आसा. आतां एक उलो आमच्या संगत आसा. हॅलो, हांव जेन्नी उलयतां पांपलतोन. कोण जेन्नी गी? जेन्नी JENNY. जेन्नी. ओके ओके. जेन्नी पंपवेल गे. वय पंपवेल म्हणटा आसतना तुमकां फ्रिगज खंयची पडटा तुमी? म्हळ्यार थंय डिवायड जाता पंपवेल. थोडी घरां वलेंशाक आसात, थोडी घरां आंजलोराक आसात, थोडी तशें. आमकां आंजलोर पडटा. तुमकां आंजलोर पडटा न्हय गे? वय पंपवेल आतां हांव कॉल करता तुमी. आनी पावस कशें आदलो पावस आनी आतांचो पावस म्हाका एक कशें भोगतें आसा तुमकां सांगा म्हाका. आदलो पावस दुसरोच आसलो, आतांचो पावस दुसरोच. आतां गरमी कठीण वय ढग आसा पावस थंड आसलो येवंक जातालें. वय वय. आनी पंपवेल म्हणटा आसतना तुमी कितल्या वर्सां पंपवेल वस्तीकरण आसात त्या प्रदेशांत? आमी एक 7-8 वर्सां जावन आसा. तुमी रिसंट आयिल्ल्यात, पयलें थंयसर नातल्यात. पूण म्हाका विचारूंक आसलें कित्याक म्हळ्यार पयलें पंपवेल पावसांत कशें आसलें आनी आतां कशें आसलें म्हणून कांय पावस व्यत्यास जाला. पंपवेलाची परिस्थिती कशी आसा म्हणून विचारूंक आसलें. सो पडले पडल्यात सोलोंक जायना न्हय गी? वय कितली अभिवृद्धी म्हळ्यार आमकां अभिवृद्धी एका सायडीन जाता आसा पूण तितलेंच वांदय आमच्या शहरांत दिसूंक मेळटात न्हय गी? तितल्यांचो तोंदरे आसा. आतां जाप कितें म्हणटाय? जाप रोक म्हणटाय. रोक ये ऑप्शन ए म्हणटाय गे. खजूर आसा रोक. ओके. देव बरें करूं जेन्नी बाई. थँक्यू. देव बरें करूं. मुखलो उलो हांगासर तयार आसा. विल्सन खंय तावणू? ग्रेशन गे. खंय तावन उलयता तुमी? मंजूर तावणू. वय ग्रेशन बाबू कितें करता आसात? घराच आसात गे. वय आमची कार्यक्रमांनी पळयता आसतात न्ही दायजीवर्ल्डाची. दायजीवर्ल्डांत आनी मुखल्या दिसांनी म्हळ्यार आमकां हेर एक पटी आमची कार्यक्रमां नवी कार्यक्रमाचे एक सीजन आसता. पावसाचो सीजन आसता. तशेंच दायजीवर्ल्डांत जून जुलय म्हळ्यार आमची नवी कार्यक्रमां तयार जावचे सीजन. सो जून जुलय जाल्ल्यानच ताचे उपरांत ऑगस्टांत नवी कार्यक्रमां जायती आराम जातात. कित्याक म्हळ्यार आमकां इव्हेंट आनी पुरो आयिल्ली मुक्ता तुमचे बरीच आनी आमी आमच्या नव्या कार्यक्रमाच्या तयारेक लागता ह्या 2 म्हयन्यांनी. वय तशें. आतां जाप कितें म्हणटात म्हाका? माड म्हणटात गे. ऑप्शन बी माड म्हणटात न्हय गे? ओके. देव बरें करूं ग्रेशन बाब. वय इतल्यार आमचो वेळ हांगासर सोंपता येयलो. आमी जायत्या गजाल्यो हांगासर केल्ल्यो आसात आनी जायत्या जाणांनी आज नव्या कॉलरांनी म्हळ्यार पयले फावटी आमकां आज संपर्काक ती मेळिल्लीं आसात आनी तांच्यो जापी हांगासर दिल्ली आसात. तांकां विशेश दादूसकाय कित्याक म्हळ्यार पयले फावटी तांणी दायजीवर्ल्डाक ह्या कार्यक्रमाक कॉल करचे. आमी दोगी सेजारांत वांटेलीच आमचे. ह्या हप्त्याचे सावळ परत एक फावटी आमच्या टीव्ही स्क्रिनीचेर पळोवन येवया. हप्त्याचें सावळ आसा बांयचें कांटे तर तळे आसो कितें डॅश 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 सांको बांद पंपाळें काट्टापणी. सांको बांद पंपाळें काट्टापणी. जाप तुमकां कळीत आसा जाल्यार आजच या फाल्यां या दुसऱ्या सांगाता तुमच्या घराच्या संध्या लागीं या तुमकां कोणाक विचारूंक जाता तांचे लागीं विचारून तुमी जाप आमच्या वॉट्सअप नंबराक तुरंत थंयसर धरचे. वॉट्सअप नंबर स्क्रिनीचेर थंयसर येता आसा 9380043073. ह्या नंबराक तुमी तुमची जाप धाडची. इतल्यार आयची आमची 3 प्रमुख सावळां आसलीं. ही सावळां हांगासर संपतात. आमी हप्त्याचे सावळी येदोळसो डिस्प्ले केल्लें आसा. ह्या हप्त्यांत म्हळ्यार आदल्या हप्त्यांत कोणें पुरा इनामां जिखलां तांचे सगळो विवहार हांगासर दिल्लो आसा. तेच भशेन कोण इनामां व्हरूंक आयिल्लीं तांचे विशयी ती हांगासर सांगिल्लें आसा. आनी कार्यक्रम आकार करच्या पयले थोड्यो गजाल्यो आसात, थोड्यो कळोवण्यो आसात. पयल्यान तुका सर्वांक कळीत आसा आयच्या दिसाचे आयच्या ह्या कार्यक्रमाचे अनेक प्रमुख वांटो आसा कोण विजेत म्हणून हांगासर सांगचो. सो ह्या कार्याक आमी हांगासर येवया. 11सो हंतमसो. सो आमकां 5 जण विजेतांक हांगासर विंचून काडूंक आसा. सो परत एक फावटी हें कार्य पळयल्ल्या सर आमच्या विक्षकांक आमच्या कॉलरांक तशेंच आमकां कोण सगळे सपोर्ट करता सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या ह्या कार्याक
विशेष रितीन आमचे काय म्हणटात टॅक्टिकल एक टीम आसा आमकां सपोर्ट करता आसा प्रवीण तावरो आमकां विशेष रितीन सवालां तयार करून दिता जाल्यार आमचे पोशक आमकां इनामां आमकां हांगासर पावीत करतात पूण आमकां आमच्या फाटल्यान जायतो वावंट आसा जायतो वावर आसा आमची भुरगीं आसात आमचे स्टाफ आसात हांगासर अनिशा कोरडेर आसा साक्षी शेट्टी आसा आमचे सौम्या गुडीकार आसा हांकां सर्वांक परत एक पेटी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां पयले विजेत कोण म्हणलें आतां आमी पळोवन येवया आनी ताच्या पयलें क्युरियोसिटी बाकी आसा आतुऱ्या बाकी आसा तिसऱ्या सवालाक आमी जाप कितें म्हणलें सांगूंक आसा तें जाप कितें म्हणून पळोवन येवया. बोल्यांतर काजूर आसो डॅश 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 जाप आसा माड. सो माड म्हणलें जाप दिल्ल्या सगळ्यांची काय म्हणटात नांवां ह्या बावला भितर हांगासर आयिल्ली आसात. सो म्हज्या सांगात हांगा म्हज्या हातांत हो बावल आसा. सो आतां आयच्या अंकड्याचे पयले विजेत आसा युनिटी हॉस्पिटल हांचे भलायकी कार्ड कोणाक मेळटा म्हणल्यार पळोवन येवया. बिकारना कट्टे लॅन्सन बिकारना कट्टे युनिटी हॉस्पिटलान दिवचे भलायके कार्ड मेळते आसा. अभिनंदन लॅन्सन तुवें जाता तितले बेगीन दायजी दफ्तराक येवचें आनी तुजें इनाम हांगा तावन व्हरचें. आनी दुसऱ्यान आसा मानसा वॉटर पार्क. आतां मानसा पावशिल्ले दीस पूण पावशिल्ले दीस उदकांत खेळोंक नाका जाल्यार ती दुसरे जायत्यो एक्टिविटीज आसात. त्या भायर आमच्या विक्षक वर्गांक थंयसर आतां पावसांत कोणाक आउटिंगाक वचोंक जाय जाल्यार ती रेसॉर्ट आसात थंयसर काय म्हणटात गेट टुगेदर करूंक सवलती आसात. सो हाचो सगळो उपयोग तुमी करयेत. सो असलें एक संस्थेचें इनाम कोण जोडटा म्हणल्यार पळोवन येवया. विल्फी कुप्पेपादव सगळीं नवी कॉलरांक इनाम मेळटा आसात. विल्फी कुप्पेपादवाक मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट हाचें एक पास थंयसर तुमकां थंय पावीत जाता. तुमी जाता तितले बेगीन दायजीवर्ल्ड दफ्तराक येवचो आनी तुमचें हें इनाम हांगा तावन आपणावचें. तिसरें आसा तिसरें इनाम ॲरन वामंजूर रॅग्जिन सेंटरान हें इनाम प्रायोजीत केल्लें आसा. सो ॲरनाक हें इनाम मेळटा ॲरन वामंजूर. हाच्या उपरांत नांव आयलां हांगासर जियान्ना फजीर हिका ला केनीस संस्थे तावन केक इनाम जावन मेळटा. तिणें दायजीवर्ल्ड संस्थेक भेट दिवची आनी तिचें कुपन हांगा तावन व्हरचें उपरांत ला केनीस थंय वचून तुमचें तें इनाम तुमी क्लेम करून कांगोवचें. मुखलें आसा आयडियल चिकनान दिवचें इनाम मेळटा ग्लॅडीस बायक इनाम मेळटा. सो ग्लॅडीस बायन कुपन व्हरूंक दायजीवर्ल्डाक हांगासर येवचें आनी हांगासर दायजीवर्ल्डाक येवचें आनी इनाम व्हरूंक येवच्यांक एक गजाल मतीन दवरूंक आसलें. आमचें ऑफीस ऑफिशियल इनाम आनी दिवचें तें डिपार्टमेंट सकाळीं 10 वरां तावन सांजेर 4 वरां म्हणसर मात्र आसता. थोडे फावटी 5 वरां म्हणसर आमी तुमी पयलेच येता म्हूण कळयल्यार 5 वरां म्हणसर आमचे एक स्टाफ मारता. पूण थोडे फावटी 5 वरां उपरांत आयिल्ल्यांक आमकां इनामाची कुपनां दिवंक जाय. जायते फावटी आमची इनाम विजेतां 7 वरांक राती 8 वरांक आनी परत येतात. पूण आमी जायते फावटी हांगासर डिपार्टमेंटाक बंद आसल्यान तांणी पाटी वचचें पडटा. सो परत एक फावटी सांगता 10 तावन 4 वरां भितर तुमी आयल्यार तुमकां तक्षण हांगासर विजेताची कुपनां तुमी व्हरयेत. आनी जसिंता परमणूर हिका वीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हांणी दिवचें हें इनाम मेळटा. सो सर विजेतांक अभिनंदन पाठयता आसतना मुखल्या बुधवारा परत नव्या थोड्या सावळो सवे हांव परत हांगासर येतलो. तदळ पूण सर मोगासो निरंतर मनोरंजना खातीर पळयत रावा दायजीवर्ल्ड TV 24/7. आमी दोगी सेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी सेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा.